देवपुर ब्रेस्तार दिवमोकजन कोंकणी भाषेतली नेकेत्रा या कार्यक्रमात असाव आज परत ब्रेस्तार आयला आनीक 185ನೇ एपिसोड तुमच्या मुखार हाडूंक आमी संतोष पावता आमचे एपिसोड चड जाले आतां पूण आमी थोडे भोवटी बारी पॉप्युलर एपिसोड केल्ले जाल्यार रिपीट केल्यात देखून आमी बारी सतान नितीन आसून हर एक पोटी आमी आमचे एक्चुअल नवे मनीस केन्ना आयले तांच्या विशयान मात उलयता देखून 185ನೇ एपिसोड आसा आज आनीकय म्हत्वाच्या एका मनशाक तुमच्या मुखार हाडूंक स्पोर्ट्स पर्सनाक एक तरणे भुरगे एक ह्या तुमकां कळीत आसा चेडवां भुरगीं आपणाच्या एक 20, 21, 22 एजीचेर चॉकलेट रितीर आसतात बट हे भुरगे एक सोबीत रितीन स्पोर्ट्सांत आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर पोर 8 मेडल हाडून आनी पावर लिफ्टिंगान तुमकां कळीत आसा पुरो धांवून एक आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर चॅम्पियन जावचे आनीक पावर लिफ्टिंगांत जावचे या बॉक्सिंगांत जावचे या विंगड हर एकाकी ताच्या कॅटेगरी आसता आनी त्या कॅटेगरीक तितलीच मिनत आसता पावर लिफ्टिंग करचे मिनत काडचे तितले सुलाबायचे न्हय चेडवां भुरग्यांकूय ते एक विशिश्ट एक आलोचना येवंक साध्य आसा पूण ताका सांगताक ताचो बापूय विन्सेंट कार्लो एक आंतरराष्ट्रीय मट्टाचो पावर लिफ्टिंगाचो आनी बॉडी बिल्डिंगाचो एक चॅम्पियन मंगळुरांतलो एक बारी फामाद बॉडी बिल्डर ॲट द सेम टायम पावर लिफ्टिंगाचो चॅम्पियन जावन आसुल्ल्यान दुवेक तुमी दंगल पळयल्यार जाल्यार तुमकां कळीत आसा बरो दंगलान ताच्या आमीर खानाचे एक ते आमी इमॅजीन करयेत एक बारी सोबीत कन्न या ॲनी कार्लोक वेनेझिया ॲनी कार्लोक ताणें बिल्ड करून आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर आज बहुमान देशा खातीर भारता खातीर ताणें करच्याक आसा केला ताका आमी पयलेंच ताळयो पडटा आनीक अभिमानान मानमाक गायता आनीक हांगासर स्वागत म्हणटा वेनेझिया ॲनी कार्लो एक 8 हांगासर आसात ताचे मेडल दिसतात आमकां एक बारी सुबीत एक मेडल्स दिसतात सांगता विन्सेंट हांगासर आसा एक प्राऊड फादर ऑफ ए विनिंग चायल्ड आमकां आमच्या भुरग्यांनी केल्ल्या अचिवमेंटाक बारी एक खुशी आसता आनी ह्या खुशयेंत आमी भाग घेता आनी तुमकां कंग्राट्स म्हणटा अभिनंदन पाठयता ॲट द सेम टायम सांग वेनेझिया तुजें प्राथमीक एज्युकेशन कशें जालें त्या वेळार तुका कशें आसलें खंय शिकले तूं खंयच्या कॉलेजींत खंयच्या इस्कॉलांत खंय जावन सांगून सोड आमच्या प्रेक्षकांक ताळे कुतूहल आसता ओके म्हजें नांव वेनेझिया ॲनी कार्लो हांव म्हजो मायगांव मँगलोर म्हजे मम्मी डाडाचें नांव विन्सेंट प्रकाश कार्लो वय मम्मीचें नांव फ्लाविया कार्लो म्हाका एक भाव आसा आनी एक भयण आसा भाव वॅन्स फेलॉन कार्लो तोय एक वॅन्स फेलॉन कार्लो वय वॅन्स फेलॉन कार्लो तोय एक एशियन फेलॉन कार्लो वय फेलॉन तोय एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट आनी इन पावर लिफ्टिंग वय पावर लिफ्टिंग आनी म्हाका एक धाकटे भयण आसा वॅनिया फॅविओला कार्लो कुचिल्यो करता की ताचें नांव वॅनिया फॅविओला कार्लो आनी हांवें म्हजें स्कुलींग म्हळ्यार PU मुसूर सेंट ॲग्नेसान केल्लें आनी डिग्री इग्नेशियन मागीर डिग्री एलोयशियसान केल्लें वय तशें हांवें पावर लिफ्टिंग 2013 ॲट द एज ऑफ 13 हांवें स्टार्ट केल्लें प्राय कळ्ळी डेट ऑफ बर्थ कळ्ळी तशें डाडा म्हजो इन्स्पिरेशन आनी ताका पयलें म्हळ्यार हांव धाकटें आसतना ताणें मेडल फर्स्ट चायल्ड तशें हांव लिफ्ट करतना प्रॅक्टीस करतना ते येतालें वेट्स आनी पुरो घालूंक परत उदकाचे बोतली पुरो काडून येता पळोवन ताका एक येता इन्स्पिरेशन आयलें आनी मागीर मुस्त जाग्याक आनी येतालो डाडा तशें ते पळोवन म्हाकाय मुस्त मोन आयलें हांवें कॉम्पिटी आनी म्हाका एक मुस्ती आसलें कालें म्हळ्यार मुजी बॅनर एजे म्हणून म्हळ्यार एका बॅनराचेर आय वॉन्ट टू सी माय सेल्फ ताच्या मुखार घाला आवर स्टुडंट तशें म्हाका ते एक मोन आलें आनी इट्स आय हॅव गॉट देर रायट नाव लायक टुडे आय एम देर सो आय एम व्हेरी हॅपी एंड आनी म्हजे मम्मी डॅडा मुस्त सपोर्ट केला तुजे पिरगज ही न्ही खंयची आतां बाजोडी इन्फंट मेरी इन्फंट मेरी
तशें मम्मी डॅडातोन मुस्त सपोर्ट मेळ्ळा फॅमिली फ्रेंड्स कॉलेज लेक्चरर्स आनी पुरेनी मुस्त सपोर्ट केला म्हाका तशें स्कुलींग कशें जालें तें म्हळ्यार ल्हान आसतना तुका 13 इयर्साचेर तुवें स्टार्ट करचें जाल्यार तुज्या स्कुलांत कशें कोप अप केलें म्हणलें मुख्य म्हाका म्हळ्यार मुस्त कस जालें स्पोर्ट्सान जालें तूं ना स्पोर्ट्सान म्हळ्यार जस्ट तशें नॉर्मल एथलेटीक जालें गे 100 मिटर्स आनी चड दुसरे खंयच्या हाका वचून नासलें हांव तशें स्कुलींगा वेळार कस जातालें म्हळ्यार स्कुलींग स्टडीज आनी परतून घरा येवन वर्कआउट करून तुमी वर्कआउट वर्कआउट जिमांत हांवें घराच केला जिम केला तशें हांव वर्कआउट करतना तें येतालें तशें वर्कआउट करतना मदें म्हळ्यार ताका बॉडी पेन येता बॉडी पेन वर्कआउट करतना स्टार्टिंग बॉडी सोर जाता वर्कआउट करता हर एका फिल्डाचे हर एका स्पोर्ट्स कॉल्ड टेरिंग ऑर इट इज कॉल्ड बिल्डिंग त्यामुळे आता दूख जाऊनची तुका वर्कआउट करतना रिपिटेशन जावन एक वर्कआउट करतना रिपिटेशन आता स्क्वॉट म्हळ्यार खांद्यार वेट दवरून बसून उठचें एक 10-12 रिपिटेशन जाता ना ताईच पेन येता आनी एंगल पॉस्चर सोमानान जाल्यार फाट दूख येता शोल्डर पेन येता फाट दूख येता तें पुरो आसता ते खातीर वर्कआउट जाल्या उपरांत परतून स्ट्रेचिंग आनी पुरो करूंक आसता हाच्या मदें मागीर स्कूल येताना थंय न्हीद येता जम न्हिदतलें सिस्टरच्या इस्कॉलान न्हिदतलें की पंद्राच्या इस्कॉलान न्हिदतलें दोनी ते प्रभाव कालें घट्ट जेवल्यान की घट्ट जेवल्यान वर्कआउट घट्ट जेवल्या उपरांत न्हीद येता ना सर वर्कआउट म्हणून सांगल्यार हर एका फिल्डाचे इंगड तराचे पुरासन आसता आतां चेसान ते पुरासन जाना मेंटली हें जाता तशें जिम्माचें म्हणटना वर्कआउट करतना मसल पुरा टायर्ड जातात स्विमींग करतना फूल बॉडी हें जाता उदका भितर वय तशें इंगड स्पोर्ट्साचे इंगड तराचे स्टॅमिना आनी इंगड तराचे मसल पेन तुज्या इस्कॉलांत कशें रिएक्शन आसलें अर्लियर आतां सोड आतां यू आर ए स्टार त्या स्टार्टिंगार बॉडी पेन म्हणून तुका न्हीद येतना आनी वॉट इज द रिएक्शन ऑफ द युअर फ्रेंड्स तुज्या फ्रेंड्साचे रिएक्शन कशें जालें तुका ताणें यू इमॅजीन दंगल तुवें पळयलां न्ही दंगल पळयलां न्ही म्हळ्यार हाव द रिएक्शन बुटलाचे पळय कशें रिएक्शन आसतलें आमकां बरो कुतूहल आसा कित्याक म्हळ्यार आमी तें फिल्म पळयलां तुजें पळोवलां सो कशें रिएक्शन जालें एवरीबडी वे सरप्रायज्ड me getting into a sport like suddenly all of a sudden and everybody was supportive in their own ways and that was a good thing आणि असेंब्लींत अनाउन्स करताली मध्ये आपण परतून फुलासो and when I was in Agnes they also took me on a procession they took me on a procession and they honored me very well and I was very happy with that that's good नाही स्टार्टिंगाच्या लेवलाची तुका खंयची चॅम्पियनशीप आनी मेळच्या पयलीं कशें आलें तुज्या लायफ म्हणलें मुख्य हाव ते स्कुलांत आनी परत कशें जातालें तूं एकय कॉम्पिटिशनाक वचना आसतना it was a मस्त डिफरंट फिलींग ऑकवर्ड न्ही मात्र काले म्हणल्यार एक वेनिझेला म्हणल्यार कोण म्हणून गोत त्या दळा तुका तुजे शिक्षक जावं दी तुजे भुरगे जावं दी हाव दे वर एक्सेप्टिंग यू it's like I didn't know them but they knew me so that's something nice to know that what I want to hear they correct okay so people coming and approaching congratulating all that was really good and even now it's still good आता you are the star म्हळ्यार बेसिक स्टेजीचेर ते रिबाउंड कशें आसता की म्हळ्यार बाउन्स चड जाल्यार स्पोर्ट्सान तुवें हांव आनी करना म्हणची स्थिती आसता वय कितें तुज्या कॉलेज ताका आमी सांगल्यार स्टेटांत विन जालें स्टेटांत विन जावन ताका स्ट्रॉंग वुमन हें मेळ्ळें ताका बिरुद मेळ्ळें ताच्या उपरांत ते नॅशनलान ती तशेंच मुखार येवन नॅशनलान ती मेळ्ळें 2014 तें मेळ्ळां ताका ताचे म्हळ्यार सब ज्युनियर कॅटेगरी 14 to 18 सब ज्युनियर कॅटेगरी त्या टायमार हाचे बरी स्ट्रॉंग कोणी नासली म्हळ्यार इंगर कॅटेगरींत आसली बट ओवरऑल येतना हाकाच मेळटालें तशें येतालें तशें करतले मागीर कितें प्रजाय जालें सांगा कशें करतले तुमी ते वर्कआउट करतले ते कशें प्रॅक्टीस करतले प्रॅक्टीस शेड्यूल कशें आसलें शेड्यूल कशें म्हळ्यार सकाळीं नॉर्मल कॉलेजीचें 8:30 वय 8:30 to around 4 आमी तुज्या त्या दिसाचे विशय उलयता खंयच्या पयलेच्या जाल्यार
नायनाक Nine. 9 to 4 क्लासेस आसतले मागीर ताचे उपरांत घरा येवन हांव 6 स्टार्ट करताली वर्कआउट 6 to 7 7 to 8 एके पोटी लेट जातालो 8:30 तशें मागीर ताचे उपरांत घरा वचून जेवन मागणें म्हणून आनी पुरा मागीर न्हिदचें तशें जालें स्केड्यूल एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतले घेतले कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा व्हेनेझिया कार्लो एक इंटरनॅशनल चॅम्पियन बेंच हातूंत पावर लिफ्टिंगांत आनी तितलें मात न्हय तिचे अचिवमेंट हांगाच आसा 8 मेडलां हे पोटी मेळ्ळ्यात आनीक आपणाचो बापूय ताका इन्स्पिरेशन विन्सेंट कार्लो आसा हांगा पूण ताचें लायफ कशें ताणें स्टार्ट केल्लें म्हणलें तुमकां पुरो इन्स्पिरेशन म्हणून दवरा राव आमचे सांगता पळया वेट फॉर कोंकणी भाशेंतले घेतरा एक ब्रेक काडया स्वागत बघायचं कोंकणी भाशेंतली टिकेत ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा व्हेनेझिया कार्लो एक आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन पॉवर लिफ्टिंगांत आनी ताचो डॅडी विन्सेंट कार्लो एक बॉडी बिल्डर आनी पॉवर लिफ्टिंगांत आपल्या दुवेक तोय चॅम्पियन आनी तुवेक ट्रेनिंग केलो आपल्या सरकारी नोकरेच्या मदें हें करता सगळ्यांक आमकां इन्स्पिरेशन कित्याक म्हळ्यार कोणागेर पुरो पळय इल्लें स्पोर्ट्सान इंट्रस्ट आसा ताणी हे इंटरव्यू पळोवन आपणाच्या घराय स्पोर्ट्समॅन आसा करीत आनी आमकां कोंकणी मनशांक हेम्याचो विशय आनी ही भुरगीं आनी ही मनशां आमच्या कोंकणी समाजांत आसात म्हणून सांगा डायटींग कशें आसा थंय एक म्हळ्यार आमी सडाव जर आमच्या गोताचे म्हळ्यार तांचे सामाक आयचे म्हणून आमचो लिफ्ट करतलो तांचे सामाक खाता म्हणून अशें प्रमाणे उलयता हांवें वॉट शूड बी द डायट म्हळ्यार हांव मम्मी कालें करता हांव तेंत खाताली लायक मम्मी कालें करता तें पुरा खाता हांव ती डायट प्लॅन दिताली प्रोटीनाचें सडाव चिकन प्रोटीन ओके राडान समेत खायची की मास मात मागीर तांती सगळ्यांक सवाल आसता सी दीज आर द क्वेश्चन्स गांवची कोंबी की एनीथींग बरें आतां हांगा आमच्या कोड्याळांत कंडाबटे म्हारग तशें आमी खंयचे नॉर्मल मेळटा तें अन्न काडून जाय मागीर तांत्या वायट मात्र ताचे वायट मात भितरले येल्लो खावंक ना येल्लो खातले कोण somebody should eat somebody should eat घरच्यांक इल्ले चान्स सोडून ना सड्ड खावंक जायना तें म्हळ्यार 3-4 खावंक पडटा ताकाय खायचे हांवें खायचे न्ही हें सांगा आतां तुजें डायट कशें आसता म्हळ्यार एक दिसाक एक तुका पावर लिफ्टराक एक दिसाक एक 2 तांत्यांकी 5 तांत्यांकी कशें तें तीन तांत्यां तुवें खायचें पडटा उकोण खावचें की उकोण ताचें वायट खायचें पडटा मागीर कितें मागीर दूद मागीर दूद पियेचें दूद प्रोटीन खातीर दूद म्हळ्यार डायरेचें दूद की स्पेशली यू हॅव टू ब्रिंग फ्रॉम समथींग डायरेचें नंदिनी जिंदाबाद ओके गुड मागीर ड्राय फ्रुट्स खजूर बादाम हें प्रकार आनी म्हळ्यार आमचे म्हळ्यार वर्कआउट म्हळ्यार काही वॉकिंग आसता की तातूंत या ना ते वर्कआउट आसना कार्डिओ दुसरें आसता ट्रेडमिलान करूंक बट आमचे मोर फोकस हे वेट उखलचें रिपिटेशन्स तुमी ते वेट उखल्लो एक कोर्स आसा कोर्स म्हणून सांगल्यार आतां एक ताणें एक 70 किलो बेंच करचे जाल्यार खाली रोडार 20 किलो ते 2 सेट करचे मागीर एक 10 घालना तातूंत एक 10-10चे 2 सेट तशेंच करना 15 म्हळ्यार 50 किलो तशेंच 60 किलो 70 किलो तशें करनेचें मागीर 70 3-4 करनासल्यार 3-4चे एक 500 सेट करचे 500 सेट करचे जाल्यार आमची मत त्या वेटा वयर सेट जावन आसता हांवें 4 केलां रिपिटेशन 4 सेट केला या 10 सेट केल्यात म्हणून कॉम्पिटिशनान आमकां कॉम्पिटिशन आसतना ताणें डायरेक्ट 70 दिवेत वार्म अप करूंक आसता वार्म अप करूंक आसता 60 मुसोर मागीर 70 करूंक ना 70 स्टेजीर एक्चुअली बेसिकली एक स्पोर्ट्समॅन जावं कितें गरज आसा म्हळ्यार अशें
अजे एक जनरली कितें जाणें फिजीक मेंटेन करचें म्हणल्यार फिजीक म्हळ्यार फस्ट ताका इंट्रस्ट आसचे बाय फस्ट ताका इंट्रस्ट आसचे आतां हांव वर्कआउट करतना तें पळयतालें म्हाका हेल्प करतालें प्लेट्सांनी पुरो घालतालें तशें म्हाकाय कितलें आतां पळय आमी सांगून ताणें पळोवन आयिल्ल्यान तें आतां हांगा म्हणसर पावलें हय हांगा मातसो पावलो ना जाल्यार आतां आमचें धाकटें चेडूं आसा म्हाका नाका म्हणटा आतां तो म्हणटा बट येवन चुचूर करून येता हय हय नाका म्हणल्यार मागीर दोनी एंड आसा तुजे कडेन वय वय कितें करता वय म्हाका नाका म्हणटा बट ते जिम्माक आयले जाल्यार चूर तें पुरो करून येता हो घेतरोचें धाकटें तें हय ताची प्राय कितली ताचे आतां 9 इयर्स 9 ओके तुवें 9 स्टार्ट केलें या 13 13 स्टार्ट केलें एक्चुअली कितल्या प्रायाचेर स्टार्ट केल्या बरें सर 14 एज तावन नॅशनल आसा इंटरनॅशनल आसा तसो अर्थ 13-12 स्टार्ट करयात स्टार्ट लोड करूंक ल्हान स्टार्ट केल्या बरें की तांतू काय मुजे लेकार तांतू काय म्हळ्यार पार्ट काय येना करियेत इट्स लेफ्ट अप टू लोड घालून स्पोर्ट्स ना म्हणल्या खातीर तुमी करनात ना सर आतां स्विमींग तें ल्हान ल्हान भुरग्यांक तांतू स्विमींगान घालतात वय ल्हान जावन तो मुखार येतात तांकां शेळी ना काही ना वय तांतूंत उदकांतच आसतात वय तशें आमचें तिके म्हळ्यार करेक्ट टॅक्नीक फॉलो केल्यार काही इंजुरी जायना हाडां विचारचे रावलो इंजुरी विशयात कितें कशें प्रिकॉशन्स पळय इंजुरी म्हण सांगल्यार एक्सपेक्टेड इंजुरी कोल्यो एक्सपेक्टेड इंजुरी म्हण सांगल्यार अंदाज करचे तोले इंजुरी कोल्यो आतां स्क्वॉट करून खांद्यार दवरून बसतना टॅक्नीक रॉंग आसल्यार मुखार एका बाग घाल्यार फाटी पुरो बॅक पेन पुरो वय बॅक पेन पुरो गांठी दुख तितल्यार तूं रिटायर्ड गी मागीर तशें रिटायर्ड म्हणून न्ही बट ताका मागीर नाका म्हणून बगल्यार मागीर जायत ना ते एक फियर आसता भितरले अयो म्हणत वय म्हळ्यार दूख आसा ते केल्यार दूख तुका एक चेडूं जावन वॉट हॅपन्स आमी नॉर्मल अरे चेडूं वाग न्ही सायबा आमच्या नॉर्मली आमच्या समाजांत आसा घाले म्हळ्यार अरे चेडूं वाग ते न्ही सायबा तो बाप चेडो भुरगो करतालो म्हणून तातूंत कशें जालें तुका म्हाका ते काय बघू ना तशें मेंटॅलिटी मॅटर्स तशें म्हाका काले करूंक जाय ते हांवें केलें आनी आय आस्क इवन दी अदर गर्ल्स टू स्टँड अप फॉर देयर सेल्फ and come up like whatever they want to get into even this sport it's a really good sport and yeah it's nice मागीर नॅशनल लागताना हाचे बरी कितलीशी चेडवां आसात आणखी आमकां हें जाता तें इतलेशें बारीक घालें तितलें उखल्लें हांव इतलें घट आसा म्हाका ताचे वयर तें फील येता फील येता एक पटी हेचे मात्र कश्ट न्ही एक पटी हेचे मात्र कश्ट न्ही तुका पळोवन कोणी इन्स्पायर जाल्ले आसात की आसात कोण आसात एक मँगलोरान कोण वय शर्ली आसलें शर्ली मेनेझेस म्हणून ते नॅशनल मेडलिस्ट आतां भायर आतां ते काम करना आसा सोडले ताणें वय कामाच्यान नॉर्मली आतां ट्रेनिंग जावन एक सर्टेन हंताक जावन आनी एक जाता म्हणून नॅशनल आनी इंटरनॅशनल हेच्या बदला सोडल्यार इट इज अ लॉस कोणाक लॉस आतां हें लास्ट मुमेंट म्हणसर विजा जावन नाटली आमी पयशांची अरेंजमेंट करूंक जावना म्हाका आमी आशा सोडली आनी प्रॅक्टीस मागीर कितले पयशे गरज पडले आमकां 2.5 लाख रुपया जाले खंय ते इस्तानबूल टर्कीच्या इस्तानबुलाक वचोंक दोगांनी वचचें पडटा ना एकल्याक बाबा कोण आपण व्हरता आपण फेडरेशन व्हरता टिकेट तुवें काडचें पडटा वय पूर आमचोच खर्च मागीर कोण न्ही ना आमकां मागीर कोण आमचे फ्रेंड्स आमचे कोण क्रिस्तांवांचे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आमची कोंकणी समाजाच्यांनी इल्लें हेल्प केल्ल्यान आमकां वचोंक बरें जाता न्ही आमी म्हणजे कितें आतां नॅशनल इंडिया विन्स म्हणून ते अनाउन्स करता वय की न्ही सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काले करता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट म्हळ्यार आमचें हें पावर लिफ्टिंग इव्हेंट ऑलिंपिकांत ना त्या खातीर आमकां फाटीं दवरला मस्त फाटीं दवरला ऑलिंपिकांत मेडल जाल्यार आतां एनाउन्स करता 1 करोड 2 करोड पुरो एनाउन्स दॅट इज माय क्वेश्चन ना तुमकां ताच्या विशयांत काय बट हांगाच्या पॉलिटिशियनांनी बरें कांय केलें ना ना तुमी तांकां रेफर केले रेफर म्हळ्यार यूथ सर्विसाक पुरो लेटर घाला म्हाका थोडेसो पयसो मेळोवंक आलो म्हाकाच मेळोना
ताका सँक्शन जाल्ले पयशे आणखी मेळोनात अशें पुरो आसा. सँक्शन जावचे म्हळ्यार काले सँक्शन म्हळ्यार ताका हाँगकांगाक गेल्ले खंयचे पयशे मेळोवंक आहले 31,000 कितले सँक्शन जाल्ले 31,000 वय तितले तितले ते आणखी मेळोनात ताका अशें पुरो आसा. मागीर न्ही आतां तुजो स्पोर्ट्स एक्चुअली तो कितें जावन गेलो तुजें आमी हे कोंकणी प्रोग्राम केल्ल्या बरें उचिता केल्ल्या बरें वय खालें घरचें बट आमकां धाडल्ल्यान इतली मेडलां मेळ्ळी आमच्या एक क्रिस्तांव समाजाक खुशी आमच्या मायगांवाक खुशी. आतां तुका मेन सपोर्टर्स कोण तुका तुजे तुवेक आतां स्पोर्ट्साचे तुवें सांगता डिपार्टमेंटाचो कांयतरी तुका डिपार्टमेंटान तशें कांय ना म्हाका कांय एक रजा मात दितात शिवाय दुसरें फायनान्शियली कांय ना. हांवें आमच्या फ्रेंड्सा कडेन विचारन या थोडे बिटे अर्जंटा लोन करन हेचें लोन करून गेल्लें आसा ज्वेलरी दवरून गेल्लें आसा ह्या इव्हेंटाक ज्वेलरी दिवन कोणा कडेन विचारून पुरसोत भांगर जायचें पडटा आडो दवरूंक जायचें पडटा म्हळ्यार विजा लेट मेळ्ळी टिकेट जाल्ल्या उपरांत हांवें हें केलें ताका धाडीचें न्ही आमी खरें म्हण करना ताचें लायफ तातूंत सेटल जायचें. फेडरेशन जबाबदारी काणी घेता आपणवरची जबाबदारी काण पयशे दिल्यार मात्र 2 लाख रुपया एका इव्हेंटाक प्लस ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशनाक म्हळ्यार आनी दुसरें आसा पावर लिफ्टिंग रॉ आसा बेंच प्रेस रॉ आसा बेंच प्रेस इक्विप्ड आसात ईच हाका 12,000 36,000 एक्स्ट्रा. मागीर तुवें तें बरीचें वय 2,36,000 ताका भरल्यात हांवें. तुवें आतां कशें तें कॅटेगरी कशी बरीचें 2 लाख रुपये काल्या बरीचें एका इव्हेंटाक 2 लाख रुपये खंयचेंय कर पावर लिफ्टिंग कर इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग कर या बेंच प्रेस इक्विप्ड कर या अनइक्विप्ड कर एका इव्हेंटाक 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये बरीचें ते जाल्यार मात तुका उगलून सोडटात. वय ना जाल्यार ना तशें आनी 4 इव्हेंट आहले सो एक फ्री 2 लाखांत आयले बाकीचे 12,000 3 2,36,000 प्लस इल्ले चिल्लर येताना दिजे हांव एक फन्नी तमाशाने उलयलो सोडल्यार इट्स अ सिरियस इश्यू. एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेन कार्यक्रमाचो आमचे मध्ये आसा हांगासर वेनिजा आनी कार्लो एक इंटरनॅशनल पावर लिफ्टर जावन 8 मेडल हाडून आयला. आपणे स्वंत 2 लाख रुपये बरें ताका धाडिल्ले म्हणलें तसो पावर लिफ्टर आनी तसो गायड आनी तसो ट्रेनर विन्सेंट कार्लो म्हणटा राव आमचे सगळें पळय आमी फॉर कोंकणी भाशेन घेतरा उरलें मागीर आयकया एक ब्रेक काड घेता. स्वागत बघायचे कोंकणी भाशेन घेतरा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा वेनिजिया आनी कार्लो पोर वचून 10-12 हांगा भांगराची लका उजळची मेडल हाडून आयला आमच्या देशा खातीर. आनी तसो बापय विन्सेंट कार्लो आसा तांणी इस्तांबुलांत एशियन पावर लिफ्टिंग अँड बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपाक वचून आयल्यात आनीक थंय वचोंक कितें कश्ट पयशे भरचे पडले हाच्या एका इव्हेंटाक 2 लाख भरचे पडले आनी उरले मागीर 8-10-12,000 भरून ताणें उरले इव्हेंट काडून गेल्ले आसात. एक स्पोर्ट्समॅन जावन कितले कश्ट काडचे आमी आमच्या टीव्हीचेर आमच्या वार्तापत्राचेर आमच्या गव्हर्मेंटान करोड दिल्ले आमी पळयता. तांच्या नशिबाक ते आमच्या ऑलिंपिकांत हे इव्हेंट ना पावर लिफ्टिंगाचेर आद करून आमचो गव्हर्मेंट सद्या काही इंट्रस्ट दाखयना पयशे दिवच्या विशयांत म्हणलें आसा जाल्यार थंय एनावन्स करतना इंडिया विन्स गोल्ड म्हणटात इंडिया विन्स गोल्ड म्हणटा कांय म्हणून ना हांचें नांव मागीर सांगतात इंडियन फ्लॅग इंडियन एंथम पुरो गायतात पूण तांकां असो सपोर्ट कितलो म्हणल्या विशयांत एक हार्ड ट्रूथ आमी उलयतात आसा. आनीक भांगार जायचेच खंय कित्याक आडो दवरचे घडी वचोंक पयशाक वी से इट इज फनी बट एट द सेम टायम कितले कश्ट काडी एक पावर लिफ्टिंगाचे जावन खंयची एक स्पोर्ट्स मेंटेन करतात म्हणले एक स्वताची गजल आमच्या मुखार येता आसा. सांग परची तुजी मॅडलां कशी म्हळ्यार काडयो कशें जाले तूं एकलेंच गेल्लें? वय
मेडल काडूंक म्हळ्यार मस्त खुशी जाली आनी म्हाका हे तुजे ते तूं कशें कोताय डिपार्टमेंटान तुका आपयलें कशें कशें तूं एप्लाय करीचें कोणें तरी जायचें जाल्यार कितें करीचें म्हणल्या विशयान सांग. हाका म्हळ्यार एशियन पावर लिफ्टिंग सिलेक्ट जायचें जाल्यार स्टेटांत विन जायचें, स्टेटांत विन जावन नॅशनलांत विन जायचें, नॅशनलांत फर्स्ट जायचें, फर्स्ट सेकंड थर्ड भितर तांतू सिलेक्शन करतात, एशियन टीम तांतू सिलेक्शन करतात. सिलेक्शन करतना पहिल्यांत तांतू घालतात एज कशी आसता एज म्हणून सांगल्यार 14 to 18 सब ज्युनियर, 18 to 23 ज्युनियर, 23 अँड एबव अप टू 39 मुसोर सिनियर, ताच्या उपरांत मास्टर 1 2 3 तशी कॅटेगरी आसा. आतां खंयची कॅटेगरी हाची ज्युनियर कॅटेगरी, ज्युनियर म्हळ्यार 23चे सकयल आसलें वय 23चे सकल 18च्या वयर, 18चे वयर आसलें. ओके. तशें मागीर तांतू एशियन सिलेक्शन लेटर सिलेक्शन जाल्या उपरांत तांतू तो सर्कुलर घालतात 1 लाख रुपीस एडवान्स दिवचे म्हणून, तांकां कन्फर्म जायचे आमी येता की ना म्हणून. वय तांणी Arrangement वय अरेंजमेंट करचे, हॉटेलाचे अरेंजमेंट करचे, त्या खातीर कितले जण येतात म्हणून सांगून. तशें आमचे लागीं 80 जण मेंबर्स आसले. हर एकले 2 लाख बरी जर्नी. हर एकल्यानी 2 लाख एका कॉम्पिटिशनाक, वय 2 लाख एका कॉम्पिटिशनाक. आनी क्लासीक पावर लिफ्टिंग करता जाल्यार 12 प्लस बेंच इक्विप्ड 12 अनइक्विप्ड 12, तशें 2,36,000 बरोवंक आसात. बरीचे पडले. वय वय बरेचे पडले की आमकां म्हळ्यार अरेंज करूंक टायम नासलो. कित्याक सांगल्यार ताच्या पयल्यांचे वर्ल्ड इव्हेंट 2 मिस जाले ताका. वर्ल्ड युनिवर्सिटी लिथुआनिया तातू वर्ल्ड सिलेक्ट जाल्ले, वर्ल्ड युनिवर्सिटी वचोंक जावना, वर्ल्ड ओपन हाकाय वचोंक जावना ताका. गेल्यार कितें बेनिफीट जाता? बेनिफिट्स म्हळ्यार जॉबाक आनी बरा मस्त बेनिफिट्स जातात. आमकां वर्ल्ड सांगल्यार आमकां ऑलिंपिकाक गेल्ले बरी, पावर लिफ्टिंगांत वर्ल्ड म्हळ्यार आमकां ऑलिंपीक पार्टिसिपेशन केल्लें बरी. तें आमकां मुस्तो ना, व्हडलें ना, आमचें ड्रीम तें, म्हजें ताचें ड्रीम आसा. नेक्स्ट वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचचें. कितल्या वर्सां एफटी येता ते वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हर एका वर्सा जाता. हर एका वर्सा. कॉमनवेल्थ 2 वर्सां एफटी जाता. हांव कॉमनवेल्थ 2011 विनर गोल्ड मेडलिस्ट. तशें हाका वचोंक जावना, लास्ट टायम लॉकडावनार जावना तें. तशें नेक्स्ट इव्हेंट जाला. इव्हेंट ना जावना, इव्हेंट जावना तें प्रॉब्लेम. नाही आतां आजच्या विशयात थंय कशें अरेंजमेंट आसता एका स्पोर्ट्स सिटींत? एक वेन्यू आसता आमकां पुरें की ए पोटी 2 ग्रुप्स आहले, तशें एक ग्रुपाक एक हॉटेलान आनी एक ग्रुपाक आनी एक हॉटेलान आनी वेन्यू. तशें 24th to 30th आहलें कॉम्पिटिशन. 24th आमकां जस्ट आमकां कांय नासलें, रेस्ट आहलें आनी ओपनिंग सेरेमनी 25th आहली. 24th ओपनिंग सेरेमनी, 25th म्हजें कॉम्पिटिशन आहलें. तातूंत म्हाका इक्विप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, तातूंत म्हाका 4 गोल्ड मेळ्ळी. 26 कितले कॉम्पिटिटर आहले? कितले कंट्रीज कितले कॉम्पिटिटर? ओवरऑल कंट्रीज 14, ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज आयिल्ली. 14 कंट्रीज आयिल्ली तुज्या कॅटेगरी? ना, म्हज्या कॅटेगरी न्ही, ओवरऑल 14 कंट्रीज आसली. ओके. तशें 25th म्हाका इक्विप पावर लिफ्टिंग आहलें, तातूंत म्हाका 4 गोल्ड मेळ्ळी. 26th मागीर 27th क्लासीक पावर लिफ्टिंग परतून एक दीस गॅप मेळ्ळो आमकां रेस्टाक. तशें तातूंय म्हाका 4 गोल्ड मेळ्ळी. मागीर ताचे उपरांत आनी एक रेस्ट दीस मेळ्ळो. तशें त्या रेस्ट टायमार दुसऱ्यांक आहलें हेवी कॅटेगरी मेन्नाक आनी तांकां कॉम्पिटिशन आहलें. तशें 29th इक्विप बेंच प्रेसान 10th सिल्वर मेळ्ळें आनी 30th परतून सिल्वर क्लासिकान. 4 गोल्ड म्हळ्यार स्क्वॉटांत गोल्ड, खांद्यार रॉड दवरून वेट दवरून बसून उठोवंक तांचे कमांड आसता. तांचे स्क्वॉट रॅक तशें पुरा कशें आसता तें? कशें वय एक रॅक आसता, तातूंत बार आसता, तातूंत वेट्स घालतात. हाचे कितले फर्स्ट अटेम्प्ट कितले आसता तितले घालूंक आसता. घालूंक आसता ताणें पोजिशनार वचोंक फाटयान रावंक. तितले आतां चीफ रेफ्री कमांड दिता स्क्वॉट म्हणून. तो जाल्यार हाणें बसून उठोवन उबें रावचें, सीद व्हरून दवरूंक ना. सीद व्हरून दवरल्यार फावल. मागीर ते रॅक म्हणटात, रॅक म्हळ्यार उपरांत दवरूंक. तशें हाणें स्क्वॉटांत गोल्ड जालें. मागीर बेंचांत गोल्ड जालें, डेडांत गोल्ड जालें. मागीर थंय तुका कॉम्पिटिशन म्हळ्यार आनी एक कॉम्पिटिटर आसा जे म्हणना गे? आसा जे आसोंदी नासतना रावनी आनी तितलें करिजस आनी तें लिफ्ट फावल जालें जाल्यार राका मेडल ना. मेडल ना एकलें आसल्यार तें गोल्ड म्हणून न्ही, ताणें करिजस एकल्याल्यारी गोल्ड मेळोंक साध्य आसा गी? एकलें जाल्यार सोमा केल्यार मात्र गोल्ड मेळोंक गोल्ड मेळटा. ताणें थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार मुस्तो येवन थंय
आम्ही ते लंडन गेले त्याला -7 डिग्री पुरा आलं रॉड धरूंकच जायना हात पुरा रूक जाले बरं जातात वार्म अप समा आसना हे चूर घाम आयल्यार मात्र आमकां उल्हास जाता येऊ आल्यार आमकां करूंक जायना तशें खांदत आमी सांगल्यार वार्म अपांत एक 90 स्क्वॉट करन आयल्यार हांगा येवन जाताना हाची कॅटेगरी येवंक मस्त वेळ लागता 5-10 मिनटां 15 मिनटां लागल्यार येवंक जाता तुका थंय परतून 90 करूंक जायना तुजी वेट थंय स्टार्टींग 100 दिलें जाल्यार 100 करूंक जायना मोत खंड बटे टेन्शन जाता नेक्स्ट टायम करीचे ना एक वचोना नेमो सेकंड लिफ्ट आयला सेकंड लिफ्टूय वचोना थर्ड लिफ्ट आयला थर्ड लिफ्टूय वचोना सो त्या सगळ्या इव्हेंटान ते एलिमिनेट एकले आल्यार ताका गोल्ड मेडल जायना ते थोडे सांगतात तुमी सांगले बरीच ಅಲ್ಲಿ ವರ್ತೆ ಐತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಟಾत थोडे वर्ते ಐತೀನಿ दाने मेडल तिकांदा वर्ते ऐतले खरी जेन्ना न्ही ते न्ही म्हळ्यार हांवें कोणगी अशें सांगतात म्हणल्या खातीर वय 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 तुजें आतां एक्सपिरियन्स आयिल्ले आसतना मनशाक समा कळटा की दीस इज अ सिस्टम वय 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 ते आमी एक आतां एकलें आसलें जाल्यार फर्स्ट लिफ्ट केल्लें आतां साबळ्या ताका मागीर धैर ताचें पर्सनल PR पर्सनल रेकॉर्ड चड करन एशियनाचे रेकॉर्ड खंयचे आसा तें करूंक जाता ताका कॉम्पिटिशनार आसतना एक 2-10 किलो 5 किलो आमी लागीं लागीं क्लोजर आसता ते जाल्यार ताका एशियन रेकॉर्ड करूंक जायना बें आसता हेचूर सुकलें जाल्यार गोल्ड आसलें ब्रॉन्झाक घेवन पावता वय 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 ताणें मारल्यार ताका गोल्ड या रेकॉर्ड करना जाल्यार तें सीदा ब्रॉन्झाक घेवन पावता थोडे पटी प्लेसी मेळना आसतना जाता तें प्रॉब्लेम आसा आनी ते अनावन्स करतात दीस इज रेकॉर्डेड वेट म्हणून तुमी गेल्ले वेट रेकॉर्डेड वेट जाल्यार ते अनावन्स करतात रेकॉर्डेड वेट वेनिजिया आनी कार्लो म्हणून अनावन्स करतात त्या तो स्क्रिनार घालतात लिफ्ट जालें जाल्यार रेकॉर्ड हर एक गोल्ड मेडलाक तुका हॉनर करतात हर एक पोटी तुका 12 मेडलां मेळ्ळीं जाल्यार 12 पोटी तुका हॉनर जावं वय 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 तें हाच्या वय सो जाल्यार एक स्कॉटाचें गोल्ड बेंचाचें गोल्ड डेटाचें गोल्ड तशें जावन मागीर ते तिनांत गोल्ड जाल्या उपरांत ओवरऑल गोल्ड हें व्हडलें ओवरऑल गोल्ड वय तशें उरलीं 3 लालां एक ब्रेक आणि कोंकणी कार्यक्रमाचो आमचे मध्ये आसा वेनिझा कार्लो एनी कार्लो आणि विन्सेंट कार्लो एक ती चॅम्पियन्सांची चॅम्पियन आमच्या मध्ये आसात राव आमचे सगळ्या पळा बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन नेकेथ्रा एक ब्रेक काडून घेता स्वागत बघा कोणी भाषेत नेकेथ्रा या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आता वेनेझिया एनी कार्लो हे पोवटीचे इस्तांबूल गेल्ले चॅम्पियन ताका प्रशस्ती आनी मेळ्ळ्यात पूण प्रशस्ती मेळच्या वरनी आपणे तांणी पयशे भरण्याच्या विशयान म्हाका पटावंक जाता तुमकां दुवर दिसता जाल्यार म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हे खंडीत जावन नोट करचे तो विशय कित्याक म्हळ्यार एक वेच्या स्पोर्ट्समॅनाक तांणी गरताना पयशे भरच्यार एक देशा खातीर एक स्पोर्ट्स मेडल हाडचें म्हळ्यार एक विशिश्ट हे बेश्टें म्हणटात म्हणल्यार जालें कित्याक म्हळ्यार आमी टीव्हीर आनी पळयतना तांकां सगळ्यांनी आपणेल्लें करोड दिल्लें आनी पळयता तें पूण हांगा रियलिटी आसा आमच्या मध्ये ताचो डॅडी विन्सेंट कार्लो आसा आनी तो एक येदो व्हडलो स्पोर्ट्समॅन जाल्यार ताकाय आज ताणें स्वंत बरण्याची तली स्थिती सांग एपटीच्या ह्या मेडला विशय सांग एक कितें मेडल एक्सपेर खंयच्या म्हणलें तुका पळय हें इक्विप पावर लिफ्टिंगांत हे घाल तुजे गोमटा घालते तूं हे डेड लिफ्टांत हे बेंच प्रेसांत ओके ओके सकाळी एपटी तुज्या गोमट्यान कशी पळय जातले वस्तू ओके स्क्वॉटांत स्कॉट वॉडल तूं एक्सप्लेन केले ओके 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 आनी हे तातूंत ओवरऑल ओके ओके हे इक्विप पावर लिफ्टिंगांत हे क्लासिकांत स्क्वॉट क्लासिकांत वय क्लासिकांत स्क्वॉट हे बेंच प्रेस ओके ओके आनी हे डेड लिफ्ट आनी हे तातूंत क्लासिकान टोटलाचें ओवरऑल लेगे बट तितली मेळ्ळ्या खातीर ओवरऑल मेळची कितें वय
हां कितल्या वयर म्हळ्यार मरे इतल्यान तुमी मेळ्ळ्या उपरांत ओवरऑल म्हणटात की न्ही म्हळ्यार टोटल तांचे की चड आसल्यार उरल्यांच्या उरल्यांचे न्ही चड जाल्यार ओके आनी घाल हे बेंच प्रेसांत इक्विप्डांत हे क्लासिकान आमी बरा आमच्या गोमट्याक आदींतली पांच यादांतले एक घालूं कितें देखून तुज्या गोमट्याक म्हणे आमचे दर्शक पळोवनी म्हणल्यार काय तुका पुरो घाल म्हणल्यार आसो न्ही असं झट जातात की ना ओके दॅट इज अ व्हेरी गुड नोट एक ताळयो पडचे तलो विशयी आनीक आमकां पुरो हेम्मे जावचे तलो विशयी तुका स्पोर्ट्स मेळ्ळे स्पोर्ट्सांत इतले पुरो अचिवमेंट मुकलें कालें मुकले म्हाका कॉमनवेल्थ आणि वर्ल्ड कॉमनवेल्थ आनी वर्ल्ड कितें तयार आहे खरेंच तयार आहे म्हळ्यार येवच्या वर्साचे शेड्यूल तांच्या बदला 5 सद्या तशें हें जायच मू बट येवच्या वर्साचे प्रोग्राम आतांच मेळटा आमकां 2 वर्साचे प्रोग्राम आतांत घालनासता तुमचे ते नाव रजिस्टर जाल्ल्या उपरांत तुमकां ते कम्युनिकेट जाता असं इव्हेंट्स आसात म्हणून खंयच्या खंयच्या जाग्यार म्हण आसता कॅलेंडर पहिल्यांत कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स इव्हेंट्स पहिल्यांदा घालतात आमकां गुगलान मेळटा आमी त्या गुगलान मेळटा डिपार्टमेंट सांगा ना डिपार्टमेंट म्हळ्यार ना सांगा ना ते डिपार्टमेंट कम्युनिकेट म्हळ्यार फेडरेशन आसा फेडरेशन नॅशनलाचे मात्र सांगता नॅशनल केदळा म्हणून सांगता तितल्यान खंयची नॅशनल फेडरेशनाचें ऑफिस खंय आमचे ते केरळांत तुमकां केरला वय केरला पावर लिफ्टिंग इंडिया म्हणून सांगा मागीर आमकां दुसरें कहलें स्पेशल नवें कांय आसा जाल्यार म्हजोय कोच आनी आसोय कोच सतीश कुमार कुद्रोळे म्हणून आसा सतीश कुमार एकलव्य अवॉर्ड तो म्हाकाय ट्रेन करता हाकाय ट्रेन करता टॅक्निकांनी पुरो सांगता तशें ताचे अंडर कोण येतात भुरगे ते पंथाक पावतात मुस्त वयर पावतात बरो मनीस विदाउट मॅलिस सपोर्ट करचे आनी काही येना फ्री काही पयशे काडूनचे जावन ते पुरो काही येना नाव घालें परत सतीश कुमार कुद्रोळे सतीश कुमार कुद्रोळे एक बरो विशय तो मनीस एक आसल्यान एक तुमच्या कॉलेजीन आनी कितें सपोर्ट केलो कॉलेजीन म्हाका फायनान्शियली 100% सपोर्ट म्हणून आमकां वय म्हाका फायनान्शियली सपोर्ट केला तांणी फादर मार्टिस प्रवीण मार्टिस वय वय प्रवीण मार्टिस आसता तर काय रेक्टर वय ताणें सपोर्ट केला प्रोविन्शियल मेलविन पिंटो जावन दे आर ऑल्सो व्हेरी गुड आतां तांची टीम बरें आसा थंय बरें आसा डोनेट सर मागीर अरुण सर ताका हेल्प करता इवन ताचे पुरो लेक्चर्स अशे बरें हेल्प करचें इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार तुका प्रोत्साहन दिवचें इम्पॉर्टंट थंय कॉलेजींत कितें तुका रेकग्निशन कॉलेजीन म्हाका तांणी मुखार आपूण हें केल्लें कालें फेलिसिटेशन केल्लें स्पोर्ट्स डेचा दीस तितले बरें केला वय 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 आनीक स्टुडंट ऑफ द इयर मेळ्ळें म्हाका एक पटी आनी कितें तुज्या आनी करियराक म्हळ्यार हाचे तुका आतां खंय पोस्टिंगाक म्हळ्यार गव्हर्मेंट काम जॉबाक मस्त आमी ट्राय करना आसा रेल्वे एंड पोस्टल नाजाल्यार बऱ्यो कंपनी मेळटा जाल्यार कोणी आपयता जाल्यार ताका एक काम करना तें तांकां आमच्या लोकांक कळचें अशें येवन अशें येवन अशें सदान केल्यार आमकां आमची भुरगीं मुखार येजे म्हूण सांगलें पेरंट्साक आसता तांणी येजे आमचे बरें एक ताका पावर लिफ्टिंगाचे चॅम्पियन जाय जाल्यार तुज्या भुरग्या वयर कितलो खर्च येता नॉर्मली आतां ताका जाल्यार आतां मंथली बजेट म्हणून एक आमी शिता कडी आनी मासले कडी तितल्यान खाण येता स्पेशली एक कॉम्पिटिशनाक 3 म्हयने आसा म्हणटाना हें परत स्टार्ट करता तांतयां काजूर ड्राय फ्रुट्स चिकन तें आमी सदां सगळां म्हळ्यार तेगाय जाण स्पोर्ट्समॅन जाल्ल्यान पूत समेत तशें आमगेर सदां केदाळे एक चिकन आसता कॉमन मेनू आसात तेंच पुरो आमकां दुसरें कांय ना आनी अनेकाले सांगचें म्हूण सांगल्यार ताणें येदो मुसूर खंयचेय मेडिसीन काडूना खंयचेय मेडिसीन ना नॅचरल तशें जाल्ल्यान ताचें डोप टेस्ट जाला पुरो मस्त कशी जाली नॅशनलांत गोवा नॅशनल ताणें गोल्ड मेळ्ळें 4 गोल्ड मेळ्ळे नॅशनलांत गोवांत ताका ताचें ड्रॉप टेस्ट जाला ब्लड काडलां मस्त कशी जाली म्हाका सगळ्यांनी म्हणाले वेनिजेला ब्लड टेस्ट हाड म्हणून मस्त कशी हाडना म्हळें आमकां कांदा आमकां खाण गेल्यार न्ही बे आमकां तुमी कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रा ह्या कार्यक्रमाक आयल्यात
विन्सेंट आयले नेमल्या मुस्त पयले म्हाका थोडे 17 एज आसतना थोडे नांव विसरचे जशें तुका आनी कितें जाणां घ्या पयलें जावं ती वेनिजा आनीच्या हाचेर म्हणी आमची परिचय जाली वेनिजा आनी तूं आंतरराष्ट्रीय आमच्या कोंकणी समाजाक एक बरें नांव हाडलें तुज्या भविष्यांत आयुरारोग्य भाग्य आनीक पुराय भाग्य मेळोन दी आनीक बरें काम मेळोन दी म्हणून तुजे समेस्त देवा लागीं तुज्या खातीर मागून आज हांगासर येवन कोंकणी भाशेन नेकेत्र जावन तुवें हांगासर आयिल्ल्या खातीर तुका देव बरें म्हणटा आनीक मुखल्या भविश्याक तुका अभिनंदन पडटा. तुमकां देव बरें करूं सर आमकां हांगा आपोवन ह्या रिती स्वागत केल्ल्याक देव बरें करूं सर. आनी देव बरें विन्सेंट कोंकणी भाशेन नेकेत्र कार्यक्रम आसा आमचे मदें वेनिजा आनी कार्लो आसली आनीक विन्सेंट कार्लो आसली एक बापूय आनीक धू म्हाका परतूर येता दंगल म्हणे लागीं म्हणून येता आनी हाव नायस एक बापायन दुवेक ट्रेन करून एक नॅशनल लेवलार आंतरराष्ट्रीय लेवलार पळोवंक दिताले एक भाग आमकां आमच्या मस्तू इतर भुरग्यांक अयो त्या भुरग्यांक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार कशें पळोवचें अशें केलें दोळे म्हणच्या एका स्थितीर आसतना एक भुरगें आमच्या मदें अशें आसा आमकां संतोश भोगता आनीक तुमकां सगळें आसता संतोश भोगला आनी हे कार्यक्रमांत बी एन्जॉय केला म्हणून गत आसा मुखल्या प्रेस्तारा परत मेळया आनी एक व्यक्ती सांगता आनी एक अचिवर सांगता कोंकणी भाशेन कार्यक्रमांत तुमकां सगळें देव बरें करूं.